RSSचे हिंदुत्ववादाक अध्यात्मानी साधनेचे बळगें ना। ताका लागून संघांतल्यान वयर सरिल्ल्या भाजपाच्या फुडाऱ्यांचेर भ्रष्टाचारा सारकेले तरेतरेचे आरोप जातात अशें हिंदू जनजागृती समितीचो राष्ट्रीय मार्गदर्शक चारुदत्त पिंगळे म्हणटा। बिरेस्तारा रामनाथी चालू जाल्ले दुसरे अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात तो उलयतालो। 5 दिसांच्या अधिवेशनात 22 राज्यां ते शिवाय पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका आनी मलेशियांतले धर्मीक फुडारी आनी पदाधिकारी वांटेकार जाल्यात। मैं एक विषय जरूर रखना चाहूंगा कि धर्म का साथ छोड़ने से क्या नुकसान हो सकता है। संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों को आध्यात्मिक स्तर का हिंदुत्व क्या है यह सिखाया ही नहीं, और दूसरी बात कि स्वयंसेवकों से उन्होंने साधना भी नहीं करवा के ली। इसका परिणाम क्या हुआ? उनके सिख के माध्यम से निर्माण हुआ जो राजकीय पक्ष है भाजपा, उनकी स्थिति क्या हो गई आज? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा का जब भ्रष्टाचार का विषय आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी का जब भ्रष्टाचार का विषय आया, मध्य प्रदेश में धार में जो हिंदुत्ववादी सरस्वती मंदिर में पूजा के लिए गए थे तो उन पर जब अत्याचार का विषय आया और उस संदर्भ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान जी का विषय आया, तो भाजपा के केंद्रीय जो कार्यकारिणी है, उनके वरिष्ठ नेता है, वो इस सिलसिले में खुद होकर कुछ कर नहीं पाए। हम जब धर्म छोड़ते हैं तो हम भ्रष्ट बनते हैं और अधर्मी बन जाते हैं। I had the wish to reside in Bharat permanently, and that wish has now been fulfilled. I will complete my studies while residing in the Sanatan Ashram, and I will learn to perform sadhana as per Hindu Dharma. दिवचले वन मावळिंग्या नेस्ले कंपनीत 75% रोजगार थळाव्या लोकांक दिवचो अशी मागणी थंयचे लोक करतात। बिरेस्तारा सकाळी शेकड्यांनी लोकांनी कंपनीचे गेटीर मोर्चो व्हेलो। मोर्चांत कोंत्रादावेले कामगार आनी थळावे आशिल्ले। मात मोर्चांतल्योच कांय चलयो उपरांत कंपनीत कामार गेल्ल्यान परत बोवाळ जालो। मोर्चाक मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। सांजे उपजिल्लोधिकाऱ्या बरोबर नेस्लेचो मॅनेजमेंट आनी वन मावळिंगे कुडचेरे नागरीक समितीची बसका जाली। गेले 15-16 वर्सां पयलीं मोनकुडचिरे मावळिंगे ह्या गांवांत स्थानीक सरकारान हांगासर तांकां ती जमीन दिली। गांवची पंचायत, ग्रामस्थ, जमीनदार आनी त्याच बरोबर कंपनी आसा ते मॅनेजमेंटाचो वांगडा एक म्हत्वाचो एक करार जाल्लो, आनी त्या करारानुसार सबंद मिनी भारताचे हांगासर स्वरूप तुमकां दिसतले। जो म्हणजे काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत सगळ्यांक नोकरी हांगासर आसा, पण फक्त गांवचे लोक आसा पळय तांकां हांगासर परमनंट नोकरी ना। जर ह्या कंपनीन जर सपोर्ट केलो ना तोपर्यंत आमचे हे आंदोलन अशेच तरेन आसतले, आणि सगळे तिनूय गांव एक जावन आमी ह्या नेस्ले कंपनीक कशेंच आमी फुडें वचपाक दिवचे ना। पंचायतीन जर तांकां एनओसी ना दिल्यो ते हायर ऑथॉरिटी कडल्यान घेतले। हांव म्हणटा तुमी कशे ते घेवन दाखोवच्यो आनी आमी पळोवच्यो। त्या कंत्राट पद्धतीचो आम्ही निषेध करता आणि सगळ्या तरांचे त्याचा निषेध जावपाक जाय। वर्साक किमान 20 ते 25 गांवच्या नागरिकांक जे ज्या पद्धतीचे काम करपाक एलिजिबल आसा तांकां कायम स्वरूपी नोकरी दिवपाक जाय। मडगांवचे 7 नगरसेवक नगराध्यक्ष आर्थुराचे आड एकठांय जाल्यात। मान्सून पावस आयलो तरी पावसाची कामां जावंक ना म्हूण मडगांवच्या 7 नगरसेवकांनी नगराध्यक्षाचेर आरोप केला। मडगांवचो नगराध्यक्ष पालिका वाठारांतल्या कामांनी भेदभाव करता असो आरोप नगरसेवक प्रतिमा कुथीनून केलो। कामां मोजक्याच वॉर्डांनी जातात अशी टिकाय कांय नगरसेवकांनी केली। What we are saying is that discrimination should not be done, because we are after all elected councillors. We are screaming on the top of our voices for the last 1.5 years to give us slabs. Not a single slab is not given to us. So आमकां तुमी डेव्हलपमेंटा खातीर कितें करात? Put money there, not to waste money by organizing events and football matches and cricket. मगेले एकट्याचीच फायल ताणें आडावन दवरिल्ली आसा CHR एज वेल एज चीफ ऑफिसर वर्क ऑर्डरीचेर सायन मारना, आनी सद्या ती आतां म्हजे फायल चेअरपर्सनाल्या कॅबिनान आसा। म्हजी एकट्याचीच जस्ट सप्लायिंग स्लॅब्स टेंडर। प्रत्येक कावन्सिलराक एक ट्रक आनी एक लेबर्स रोटेशना प्रमाणे मेळटा। आतां
गेल्ले रोटेशना प्रमाणे वॉर्ड नंबर 15 पर्यंत जाला. ताजे नंतर 15 आणि 1 आणि 2 परतो कमी जाला. 16, 17, 18, 19, 20 हे 4 वॉर्ड सोडले, 5 वॉर्ड सोडले. हांवें काल चीफ ऑफिसराक फोन मारलो. चीफ ऑफिसरान पयलीं फोन घेतला, सेकंड फावटी फोन मारलो. ती बोला आपूण शिरोडकर कित्याक फोन केलो, आपूण बोले सेमिनार आशिल्ली, आतां टी ब्रेक आसा, टी ब्रेका लागून आपूण भायर येयले कडेन आसा. हांवें म्हणलें मॅडम मातशें तुवें सिस्टम म्हणलें चेंज केल्या, गाडी व्हेहिकल स्टॉप केला. ती बोले ना कारण हांवें म्हणलें कित्याक हांवें म्हणलें वॉर्ड नंबर 15 पर्यंत जाला, 16 जालें ना, 17 जालें ना, 18 जालें, 19 जालें. हांवें म्हणलें 1 आनी 2 खंय आपूण तुका फोन करून इन्व्हेस्टिगेशन करता सांगता हांव पळय, तिचा आज पर्यंत फोन ना. प्री मॉन्सून वर्क जालो म्हणटा 90% जालो म्हणून डिक्लेअर केला पळय, ताणें शब्द परते घेवचे. आमी सगळे कावन्सिलर बसल्या, आमच्या फुड्यान काम जालें ना. लास्ट इयर्सा जे नेटान जें काम जालें तें अजून ह्या फावटी 40% काम जालें ना. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.